पेअराचे पैसे मरते त्याचा एस्टिमेट बी करू नका सगळे पोस्ट फॅक्टो गव्हर्नमेंट झाला तुमचे अरे टेंडरच ना 5 दिवस झाले ना आता 5 दिवस झाले फेरीबोट आहे ना प्लस टेंडर ना तुझी चूक म्हणणार आहे हांव तुम्ही तुझ्या हायरापाक विचारपा जाय सर तुवें आपल्या थंय धाडला हो येदो व्हडलो विशय जाला आज गोंयान कॅटॉस्ट्रॉफी जाल्या फाल थंय कोणी आयलो स्थानीक लोक आयले आपल्या भितर आपूण कितें सांगपाचें सारकें न्ही सारकें काय ना गेट पास हांगा येवपाक गेट पास जाय तुगे तो पळय भोसले आहा न्ही तेणे कन्विनियंटली काडले आनी स्टाफाचेर घातले ना आनी ते ऑपरेशनल इश्यू तांकां मेमो इश्यू करतलो तांकां सस्पेंड करतलो फाल्यां तुवें कितें हांगा उलटा स्टेटमेंट दिलो तुकाय मेमो दितलो तेंच्या भरोसाचेर तूं स्टेटमेंट करनाका हो तो सांगतालो वर्क ऑर्डर आहा म्हणून आमकां ऑर्डर मेळटा पण आमी हांगा तुवें म्हणलें रे वर्क ऑर्डर ह्या रिकॉर्डिंग आहा कोण तरी सांगला वर्क ऑर्डर आहा व्हॉट्सएप नंबर मागलो मरे अरे तुज्या नंबराचेर दाखय मागीर वर्क कितें कसो घेतलो वर्क ऑर्डरच ना जाल्यार घेतलो म्हणजे त्याचा चांगला वेळ तुझ्याच नंबरार धाड आमकां तुजेर विश्वास आसा बघालो आता भोसले तुजो फोन घेना स्टाफाचो फोन घेना खंय व्हॉट्सएप नंबर तुजो रावलो जेन्ना तो स्टाफाचो अरे आमी आयिल्ले आतां पळय आमी कितें आयिल्ले आतां आमी आयिल्ले तुका कितें मदत जाय हेल्प जाय म्हणून आमी आयिल्ले पळोवपाक हांगा पयले तूं विदाउट टेंडरूच काम करता मरे म्हणल्यार तो ओनर फोट उलयता न्ही ओनर फोट उलयता तो नवदीप इंजिनियरिंगा मनीस फोट उलयता टेंडर आसा अरे तुजेर धाड म्हूण सांग मरे तो आतां प्रिंट मारता हांव सांग तुका वर्क ऑर्डर ना जेजो टेंडर ना आसा आता प्रिंट मारता बसून ऑफिसान 2 फॉर्म जाय आसले मरे आनी 4 पायपां धाडटा पळय बेजिकली कितें जाणा मरे पयलीं काडच्या पयलीं एस्टिमेट करता अरे सायबा मागीर तुमी जाय तितली बिलां लायतली तेच चलना तुमचें गव्हर्नमेंटाचें अरे सद्या कितें तूं कितें हेल्पील जाय क्रेन जाय कितें जाय म्हण आयिल्ले पळोवपाक आतां तुगे हांगा स्टाफा विचारलें अरे म्हणलें ती काडटा पळय 5 दीस जालीं आतां सोमारा ती बुडल्या आज शुक्रार जालो सो तो म्हणलें कोण रे तो ती पोंटून तेजें म्हणलें कितले म्हणलें कॉस्ट सो तो सांगता टेंडर दिला म्हणून आतां हांवें तुगे फोन लागना म्हूण त्या ओनरा मारलो फोन नवदीप कोण तो इंजिनियरींग तो आयक मरे तेगे स्टेटमेंट सांगता तो म्हाका सांगता की भोसलेन म्हणटा आपले रिक्वेस्ट केलो म्हणून म्हणटा आपूण ते आपले पोंटून बिंटून सगळे धाडून दिले ड्रायव्हर बिवर सगळे धाडले म्हळ्यार आतां हें काम आतां विदाउट टेंडर करता ना मागीर एप्रुवल ऑफ सीएम खंय आहा तर ते हो धाड मातशें धाड म्हणल्यार तेका न्ही रे म्हणल्यार तेका कॉस्ट बिस्ट कांय ना मग कोणी येवन कितलो आहा आं कितलो तो कितलो हां तुजो तो नवदीप इंजिनियरिंगान आतां म्हाका सांगला की आपल्याक कसलोच टेंडर दिवना आपल्याक वर्क ऑर्डर दिवना आपल्याक रिक्वेस्ट केला म्हणून आपूण हेल्प करपाक थंय आयला तुवें वर्क ऑर्डर काम चालू करपाक वर्क ऑर्डर दिल्या मागीर तो फोट उलयता काय तूं फोट उलयता मागीर तो फोट उलयतसो जाल ना अरे पूण तेकाच खबर ना तो सांगता आपल्या वर्क ऑर्डर ना म्हणून ना इन द प्रोसेस म्हणल्यार तूं दिवना अजून अशें सांग मरे आपूण दिवना वाटेर आहा म्हणून वाय तूं घुसपायता कितें आमकां आमी आयल्ले तुका हेल्प करपाक हांगा 5 दीस रे 5 दीस सायबा 5 दीस जाता 5 दीस जाले मरे इन्सिडंट जावन
अरे मागीर तुवें सीएमा सांगपा तो नाका थंय इव्हेंट करपाक भोंवता मरे. सो 5 दीस जाले फेरीबोट बुडल्या ती ताका कळना ना ऑफिसर. दॅट इज वाय आय एम आस्किंग यू. टॅक्स पेयराचे पयशे ते ही कितें प्रायव्हेट एंटिटी रे. अरे पण तू वर्क ऑर्डर कित्याक दिवना ताका. अप्रुवल घेतला जाल्यार तुवें. न्ही तुम्ही सगळे पोस्ट फॅक्टो. अरे फाल्यां म्हाका सांग तो 10 रुपया सांगतलो तू मागीर ते 20 रुपया लायतलो आनी करतलो. अरे अशें कर. तशेंच जाता न्ही रे. तुवें ताका वर्क ऑर्डर दिना आसतना तो काम तुवें स्टार्ट केला तूच सांगता. बाबा इट इज व्हेरी क्लियर की तुवें इंटरनल तू प्रोसिजर कितें कर तो कर. पूण तुवें ताका वर्क ऑर्डर दिना आसतना ताणें काम चालू केलां. दॅट मीन्स वी आर ऑल इन डार्क. वी डोंट इवन नो. तो म्हणटा आपल्याक सांगलें हेल्प करपाक आपूण हांगा आयला म्हणून. कितें रे चल्ल्या तुमचे अंधाधुंदी वेपार. अरे फुकट तुवें वर्क ऑर्डर कित्याक इश्यू केली ना. 5 दीस लागता न्ही. मागीर 5 दीस तुगे चीफ मिनिस्टर 5 दीस तुका मेळूं ना. हांव विचारता चीफ मिनिस्टराक 5 दीस लागता काय म्हण तुका. तूं आतां चीफ तोंडान तोंडी रे तुगे सर. तोंडी गो हेड म्हणल्यार कितें. कागद दाखय म्हाका गो हेडाचो. तोंडी तूं चालू कर म्हणल्यार कितें. अरे ते पयशे कोणाचे. हे टॅक्स पेयराचे पयशे. फकाणां करता कितें तुमी ना. तू 5 दीस आतां चीफ मिनिस्टर तुका मेळना. आय हॅव नॉट ऑब्जेक्टेड. दिस इज अंधाधुंदी. तुम्ही व्यापार करता. आय एम लायव्ह ऑन मिडिया हियर. कितें उलयता. अरे तू म्हाका सांग वर्क ऑर्डर दिना आसतना काम कशें चालू केलें. मागीर धाड मरे ते अप्रुवल कित्याक येना तुजें. तू अप्रुवल घेतला जाल्यार ताका काम करपाचें. तूं वर्क ऑर्डर कित्याक दिवना. तोंडी तू ताका सांगता. तोंडी काम चालू कर म्हणून सांगता. तुगे प्रायव्हेट रे ती फेरीबोट. ती न्ही ही फेरीबोट तुजी प्रायव्हेट टॅक्स पेयराची फेरीबोट मरे ती. देन अरे तुवें ताका वर्क ऑर्डर कित्याक दिवना म्हणजे हाजो अर्थ तुमची सिस्टमूच ना. अंधाधुंदी व्यापार. चल भर चल काड. फाल्यां ते 10 रुपयाचे तू 100 रुपया लायतलो. 100% सांगता तुका हांव. अरे 5 दीस तुगे चीफ मिनिस्टर फायनान्शियल रोल आमकांय खबर आहा म्हणून आयले आमी हांगा. तुगे चीफ मिनिस्टर 5 दीस खंय आशिल्लो. नाशिल्लो गोंयान. ना तशें उलोवपाचें ना. तूं आतां पळय हांवें म्हजो सिंपल क्वेश्चन तुका. अरे बाबा आयक रे घुसपाय नाक रे. अरे मिस्टर भोसले प्लीज लिसन टू मी. माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज हॅव यू गिवन वर्क ऑर्डर येस ऑर नो. इट इज नॉट अबाउट डिस्करेज. माय सिंपल क्वेश्चन इज हॅव यू गिवन वर्क ऑर्डर नो ऑर नो. इट विल बी गिवन अशें नाक रे. गिवन नॉट गिवन. सिंपल येस ऑर नो न्ही. तुका चीफ मिनिस्टर अप्रुवल दिना. आमी विचारता मग चीफ मिनिस्टराक. तू तुजेर कित्याक घेता चीफ मिनिस्टराचे. तुवें वर्क ऑर्डर दिल्या दिवना काय तूं आतां प्रिंट मारतलो. न्ही तुवें म्हणलें ताका वर्क ऑर्डर दिना आसतना तुवें. अरे बाबा तुज्या आमी ऑफिसान आयिल्ले 2 दीस जाले. तुवें काम ताच्या पयलीं चालू केल्लें मरे काय करूं नाशिल्लें. मागीर कोणें चालू केल्लें. हां अरे पूण पोंटून तुजे कडेन खंय आशिल्लो. आता सारखी उलयल तू. वर्क ऑर्डर इज बीइंग इश्यूड टुडे. ती ताका बेगीन दी वर्क ऑर्डर. आता 5 दीस जाले. हा ती बेगीन दी. ऐकले मरे तुम्ही. तुवें तो ए बाबा तो आता इश्यू करता वर्क ऑर्डर तुगेलो पात्रांव. हा म्हणजे इतलो तेंप तुमी अंधाधुंदी व्यापार केलो. हा लास्टाक तोच जाग्यार आयलो. आता इश्यू करता म्हणतो आनी तूं म्हाका सांगता व्हॉट्सॅपाचेर धाडटा म्हणून. कित्याक रे फटयता आमकां. तुमचो ऑफिसर तुका फटयता तुमकां. ना मुद्दम आता म्हाका दिसता ऑफिसर voting अशें जाय म्हणटा आमी अशें उबे रावया.
आम्ही आज मुद्दम हांगा आज सोमारा ही घटना जाली जातून ही फेरीबोट सकाळी 2:30 वरांचेर उदक गेलें. डायरेक्टर R&Dच्या हिशोबान पावस पडलो, उदक गेलें, फेरीबोट बुडली सोमारा. आज शुक्रार जालो, 5 दीस जाले. आमी जस्ट हांगा आयिल्ले पळोवपाक बाबा कितें चल्लां, कित्याक हो विशय आमी घेतिल्लो. ती फेरीबोट कित्याक येना, 5 दीस जाले कित्याक ती फेरीबोट येना हें पळोवपाक हांगा आयले जाल्यार जो मनीस काम करता ताका आमी विचारलें बाबा तुजे कडेन वर्क ऑर्डर आसा, तो म्हणपाक ना, भोसलेन रिक्वेस्ट केला म्हणून आपूण काम चालू केलें. सो दीस शोज आतां भोसले कडेन उलयतकीर तो काणयो सांगता की प्रोसिजर आहा, हें आहा, तें आमकांय कळटा प्रोसिजर आहा. ती टॅक्स पेयराची फेरीबोट, ती प्रायवेटांच्या बापायच्या भाटांतल्यान हाडिल्ली फेरीबोट न्ही. सो आनी अप्रुवल घेवना, ताका काम चालू कर म्हणून सांगला. आणि दिस इज अ व्हेरी क्लियर सायन दॅट की हे सरकार सगळे पोस्ट फॅक्टो कामां करता. हांगा टेंडर इश्यू जावना. भोसले सांगता आता आपूण ताका वर्क ऑर्डर इश्यू करता. सो दीस शोज दॅट दीस गव्हर्मेंट इज नॉट एट ऑल सिरियस. टॅक्स पेयराच्या पैशाची कशी लूट चल्ल्या ही आमी पयली. आता 5 दीस जाले इन्सिडंट जावन. भोसले सांगता चीफ मिनिस्टराच्या हाका ताका अप्रुवल वचपाक. 5 दीस चीफ मिनिस्टर खंय आशिल्लो, फक्त इव्हेंट करपाक तुमकां कळटा. तुम्ही आता संविधान हत्या दिवस म्हणून मडगांव केलो मरे. हे संविधानाच्या हत्यांनी तुमकां कोणे अथॉरिटी दिली विदाउट वर्क ऑर्डर ती फेरीबोट सॅल्वेज करपाची. म्हणजे हाचो अर्थ जे हे सांगताले की चिल्लर डिपार्टमेंट, हे चिल्लर डिपार्टमेंटाक करोडांनी पैसे खावपाचो हो स्कॅम आणि हे प्रत्येक डिपार्टमेंटान चल्ला. कसलेच अप्रुवला ना, कसलेच वर्क ऑर्डर ना, कसलेच टेंडर ना आणि अंधाधुंदी हे काम करतात. म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस कन्सर्न. एक फेरीबोट सोमारा गेल्ली, आज 5 दीस जाले. तो बाबडो कोण तो, आय रियली अप्रिशिएट दॅट फेलो इज डुईंग द वर्क विदाउट इवन अ वर्क ऑर्डर. आणि ताका हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या सरकाराच्या तोंडी वेपाराचेर काम करू नाका. फाल्यां हे तुका बुडयतले. जी फेरीबोट हांणी बुडयल्या हे तुकाय बुडयतले. म्हाका दिसता दिस टुडेज इन्सिडंट हॅज प्रुवन दॅट दिस गव्हर्मेंट हॅज कोलॅप्स्ड. जी फेरीबोट बुडिल्ली ती सॅल्वेज करपाक सुद्धा आणि टेंडर आणि कॉन्ट्रॅक्ट इश्यू करूंक ना. आणि आमी हांगा आयतकीच तो आतां सांगता वर्क ऑर्डर आय विल इश्यू नाव म्हणून. कितें चल्लां तें तुमी पळयात. ह्या सरकाराक जी फेरीबोट बुडल्या ताजेर सुद्धा पैसे करपाक खावपाक हे फाटिनात आणि सांगतात चिल्लर डिपार्टमेंट. हे सगळे गोंयकारां मुखार येवपाक जाय. आज आमी हांगा आयिल्ले पळोवपाक की कितें सिच्युएशन आसा. बाबा हांगा तांकां कितें मदत जाय, हेल्प जाय ती पळोवपाक आमी हांगा आयिल्ले. पयले हांगा आनी एक स्कॅम भायर सरले की टेंडर नासतना ती सॅल्वेज करता. मग कसले अंधाधुंदी व्यापाराचे सरकार हे चल्लां. लिटरली आय हॅव नो वर्ड्स. दिस गव्हर्मेंट हॅज कम्प्लिटली कोलॅप्स्ड. आय थिंक गव्हर्नराकडे रिक्वेस्ट करता की असले करप्ट सरकार जे बुडलेल्या फेरीबोटीचेर कमिशनां खावपाक सोदता, करप्शन करपाक सोदता, हांगा डिसमीस करून उडोवचे. नाका नाका ते मुख्यमंत्र्याक इव्हेंट करपाक टायम आसा आनी पयशे आहा. इव्हेंट मॅनेजमेंट हे सरकार जाल्ले आहा. हांगा सॅल्वेज करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट सुद्धा हे सरकार दिना. सो आय थिंक दिस हॅज कम्प्लिटली एक्सपोज द एंटायर system of this government that how lethargic and how careless and incompetent. When the contract has been given, tender has been given. अरे तो सांगता आता वर्क ऑर्डर तो म्हाका सांगता काणी की ना ते प्रोसिजर अंडर 204 इमर्जन्सीच्या हातून वी हॅव अ प्रोविजन. येस एक्झॅक्टली आय ऑल्सो अंडरस्टँड इट्स अ कॅटस्ट्रॉफी. चीफ मिनिस्टरान इमिजिएट कॅबिनेट आपोवपाक आशिल्ले मरे. तुमच्यो फायली पास करपाक तुम्ही कॅबिनेट आपयना. फाटल्या दिसांनी तुम्ही ते काळाचे कमांड एरियाचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नासतना फायल अप्रूव्ह केली मरे. सो जेन्ना आज एक फेरीबोट बुडल्या तेन्ना मुख्यमंत्र्याक 5 दिसांक एक टाइम ना आपण ते क्लियर करपाक. दिस इज एन इमर्जन्सी नो. हाव दॅट सॅल्वेज ऑफ फेरीबोट हॅज स्टार्टेड विदाउट अ वर्क ऑर्डर. दिस इज अ सिरियस क्वेश्चन ऑन द गव्हर्मेंट. सॅल्वेज करपाक आमकांय कळटा, काडपाक जाय ती, पूण अशे अंधाधुंदी टॅक्स पेयराच्या पैशाची फेरीबोट मरती. आता ते कितले करोड काय लाख वतले ते कसे कळटले. भोसले सेइंग दॅट आय विल इश्यू द वर्क ऑर्डर नाव. तो म्हणटा प्रोसिजर आशिल्लो. खंय 5 दीस न्हिदिल्ले हाचे गव्हर्मेंट न्हिदिल्लो. फाटले 5 दिसाचे काळ आणि पळयात इव्हेंट पळयात ह्या मुख्यमंत्र्याचे आणि ह्या सरकाराचे.
तो मंत्री पण चिल्लर म्हणून सांगताला ते हे चिल्लर हांका पैसे खावपाक जाय म्हणून ही सगळी काम नाटकां अरे ते तुका सांगले हांवें की ते एवरी इव्हेंट एवरी ऑपॉर्च्युनिटी तांकां फक्त कशें खावपाचे कशें लुटपाचे हेच पळयता ते कसो ताचो फोटो इव्हेंट करपाचो हाजेरूच तांचें लक्ष आहा. What is the cost of the tender? किती हा? I don't know. Goans are blank. Goans don't know what is the cost. Arey, I am saying it is an emergency. Cost is secondary. But point is, it is a government. It is a taxpayers ferry boat. ती आमच्या प्रायव्हेट बापायच्या पैशांची हाडलेली फेरी बोट न्ही. ते सॅल्वेज करपाक पैसे लागता ते टॅक्स पेयराचे पैसे. सामान्य गोंयकार टॅक्स भरता ताजे पैसे. ते प्रॉपर प्रोसिजर आसपा नाका. हे उदाहरण हे आज आमच्या मुखार जे जाला पळय दिस इज एन एक्झाम्पल. हाज्या वयल्यान तुमी आतां चित्र काडात की कशें हे सरकार चलता ते. म्हळ्यार बुडलेल्या बोटीचेर सुद्दां हे करप्शन करपाक पेटले.